गोंयांत गुन्यांवरी घडणुकांनी दिसान दीस वाड जायत आसा। फाटल्या 5 म्हयन्यांत 5 खून, 27 लैंगीक अत्याचाराच्यो घडणुको जाल्यार 17 विनयभंगाचे प्रकार उक्ताडार आयल्यात। ते भायर 29 अपहरणाच्यो केशी जाल्यार बायलां आनी भुरग्यांच्या विरोधांत 79 वेगवेगळ्या गुन्यांवांच्यो केशी नोंद जाल्यात। पळया खासा रिपोर्ट। एका बायलेन शिकेरी हॉटेलात आपल्या 4 वर्साच्या भुरग्याक जिवेशी मारले आणि ताची कूड एका बॅगात भरून दवरली। ही घडणूक ताजी आसतना बाणावले अनैतीक संबंधांतल्यान एका बायलेन आपलो मोगी सूरज मायागिरी हाका घेवन आपल्या घोवाचो कांटो काडिल्लो। निमाणेकडे कोलवा पुलिशेन दोगांय दुबावितांक अटक केली। उपरांत मार्रा पिळण वाठारांतल्या हॉरिझन्स आजुरा प्रकल्पांतल्या कांय विलांचो धनी निम्स धिल्लोन हाची कूड ताच्या एका विलान सापडिल्ली आनी ह्या गुन्यांवांत लेगीत बायलेचो आस्पाव आशिल्लो। देखून बायलांची गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा अशें स्पश्ट दिसून येता। 1 जानेवारी ते आज मेरेन म्हणजे 5 म्हयन्याच्या कालावधी भितर गोंय राज्या भितर महिलांचेर अत्याचार जावपी प्रकरणां भितर वाड जायत आसा। ह्याच कालावधींत गोंय राज्यांत 4 महिलांचे खून जाल्ले आसात जाल्यार 1 बालिकेचो खून जाल्लो आसा। एकूण 29 अपहरणाची प्रकरणां नोंद जाल्ली आसात। 17 लैंगीक अत्याचाराची प्रकरणां नोंद जाल्ली आसात जाल्यार 27 रेपाची प्रकरणां नोंद जाल्ली आसात। ह्याच बरोबर 2 खुनी हल्ले हाची प्रकरणांय नोंद जाल्ली आसात। एकूणच जर आमी पळयलें जाल्यार बायलां आनी धाकलीं भुरग्यां हांचेर जावपी अत्याचाराची 79 प्रकरणां राज्यांत नोंद जाल्लीं आसात। इतलेंच न्ही जाल्यार एक वटेच्यान आमी ही आंकडेवारी दाखयतात की बायलांचेर अत्याचाराची प्रकरणांक वाड जाता, पूण अशे 3 प्रकरणां जी घडिल्लीं आसात जातूंत भितर बायलांचो आस्पाव आसा। म्हणजे गुन्हे जे घडिल्ले आसात तातूंत भितर बायलांचो आस्पाव आसा आनी हे तिनूय गुन्हे जे आसात ते खुनाचे। सगळ्यांत पयलीं जो खुनाचो गुन्हो नोंद जाल्लो तो 8 जानेवारीक म्हणजे आंगार कांटो हाडपी आनी मनीसपणाचेर काळीम फासपी असो। तातूंत भितर जेन्ना कांदोळेच्या हॉटेलाक सुचेना सेठ हिणें आपल्या चल्याचो खून केलो आनी ताका बॅगेन घालून व्हरताली तेन्ना तिका वाटेर गोवाच्यान भायर पावली तेन्ना तिका धरलो। हो खुनाचें प्रकरण नोंद जालें। ताज्या नंतर 4 फेब्रुवारीक पर्वरी भितर एक हॉटेलियर नरोत्तम धिल्लोन हाका प्लॅन करून मारलो आनी तातूंत भितरय एक बायलेचो आस्पाव आशिल्लो। ताजे नंतर जें 3रे प्रकरण आसा तें म्हणजे 24 मार्चाक नोंद जालें। तातूंत भितर पेडा बाणावले हांगा रावपी विश्वनाथ सिंदल हाचो ताच्या बायलेनच ताच्या प्रियकराक घेवन खून केलो अशीं ही 3 प्रकरणां नोंद जाल्लीं आसात। म्हणजे एकूणच जर आमी पळयलें जाल्यार महिलांचेर जावपी अत्याचाराची प्रमाणाकय वाड जाल्ली आसा आनी महिलांचो गुन्ह्यां भितर सहभाग हातूंकय वाड जाल्ली आसा। ही खूब चिंतेची गजाल आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकणेकार।